आयुष हॉस्पिटलाच्या इन्स्पेक्शना खातीर आज हांगासर आयला आमचे बरोबर आमचे पेडणेचे आमदार प्रवीण आर्लेकर आणि खास करून डीन ऑफ आयुष हॉस्पिटलाचे डीन डॉक्टर सुजाता तांचो एंटायर स्टाफ हांगासर आसा. म्हज्या बरोबर आमचो एडमिनिस्ट्रेटीव स्टाफ हांगासर आसा. ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी आयुष हॉस्पिटलाच्या इनॉग्रेशनचो कार्यक्रम येता त्या 11 तारखेक फॉर्मली इनॉग्रेशन लोकार्पण जे आसा हे व्हर्च्युअली वर्ल्ड आयुर्वेद काँग्रेसच्या व्यासपीठा वयल्यान 11 तारखेची सांजचे करतले. ताजें इन्स्पेक्शन कशें चल्लां हे पळोवपा खातीर आज हांगासर आयिल्लो. पळयल्या उपरांत येदो व्हडलो म्हणजे 320 crores प्रोजेक्ट 320 कोटीचो 50 एकराचो येदो व्हडलो प्रोजेक्ट हो येता त्या 11 तारखेक लोकार्पण गोंयच्या जनते खातीर अवेलेबल जातलो. हे हातूंतल्यान UG म्हणजे अंडर ग्रॅज्युएट फॉर द आयुर्वेदीक म्हणजे बॅचलर ऑफ आयुर्वेदीक मेडिसीन एंड सर्जरी त्याच बरोबर पोस्ट ग्रॅज्युएट हे दोनूय कोर्सीस अंदूच्या वर्सांतल्यान हांगासर सुरवात जाता. लोकांक ऑलरेडी म्हणजे OPD जी फ्री ऑफ कॉस्ट OPD ऑलरेडी सुरवात जाल्ली आसा. IPDची सुरवात जाल्ली आसा. म्हाका दिसता ह्या हॉस्पिटलाच्या निमित्तान आमकां सगळ्या गोंयभरच्या लोकांक त्याच बरोबर सायडीक महाराष्ट्र राज्यांतल्या लोकांकूय बी ह्या हॉस्पिटलाचो खूब व्हडल्या प्रमाणात फायदो जो आसा ह्या हॉस्पिटलाचो फायदो आयुर्वेदीक ट्रिटमेंटाच्याच बरोबर फॉर कॅज्युअलिटी हांगासर अवेलेबल आसतली. ट्रॉमा म्हणजे इनिशियली एक्सिडंट किंवा इनिशियली बाकीचे सगळे ट्रीट करपा खातीर कॅज्युअलिटी आसतली. सगळी इन्व्हेस्टिगेशनूय जातली. मोठ्या प्रमाणात इनिशियल स्टेजीची ट्रिटमेंट सगळी हांगासर दिली वतली. त्या खातीर निश्चित रित्या म्हणजे इन लॉंग रन खूब मोठ्या प्रमाणात फायदो एक्सिडेंटल जाता ते केसीसाक ताजो फायदो पुराय ह्या भागातल्या सगळ्या लोकांक हो मोठ्या प्रमाणात रिलीफ जो आसा त्या हॉस्पिटलाच्या योगा थेरपिस्ट हे सगळे आमी शॉर्ट टर्म कोर्सीस ऑलरेडी घेवपाक सुरवात केल्या. तुमच्या पेडण्यारूय बी शॉर्ट टर्म कोर्सीस घेवपाक आमी सुरवात करतले. सगळ्यांनी आतां पासून कोर्सीस जॉईन केल्यार 6 म्हयन्यांनी कोर्सीस कंप्लीट जातले. कितले सगळे रिक्रुटमेंट पेडण्या खातीरच आसता. आयज 20 भुरगे थंय भायर आसा सर. तांकां खंय तरी मोपा एअरपोर्टल्यान कामासून भायर काडपाचें आसा. ते सुद्दां लँड लुजर आसा सर. परत एक सांगता कोण जे भायर आसा तेजे लिस्ट आमदारा कडेन दिवचे हांव पळयता आनी ते कोणूच भायर कितले पोस्ट क्रिएट जातले हांगासर हॉस्पिटल जशी स्ट्रेंथ वाडत वता तशें हॉस्पिटला खातीर स्टाफ खूब मोठ्या प्रमाणात लागतलो. दिस इज अ 240 बेडेड हॉस्पिटल. ते हांगासर जशी स्ट्रेंथ वाडटा तशें लोक येवपाक लागतले. तशी हांगासरली स्ट्रेंथ जी आहा पळय न्हू ही डे बाय डे आनीकूय वाडटली. हांगा इट इज नॉट ओन्ली द हॉस्पिटल. हे हॉस्पिटल आसा ही कॉलेज ग्रॅज्युएट आनी पोस्ट ग्रॅज्युएट लेवलची कॉलेज आसा. हांगासर तेंचे रेजिडेन्शियल क्वॉर्टर्सूय ह्याच कॅम्पसान आसा. त्या खातीर पुराय जेन्ना हॉस्पिटल फूल फ्लेज चलतलें आनी कॉलेज फूल फ्लेज सुरू जातली तेन्ना पुराय परिसरात जो स्टाफ जाय त्या लोकल स्टाफाकूच एंगेज केले वयता. ट्रिटमेंट पूर्णता म्हणजे 10 रुपयाचो केस पेपर आणि ज्या पद्दतीन आमी GMCन केल्या उपरांत आमकां जशी ट्रिटमेंट मेळटा त्याच पद्दतीची ट्रिटमेंट हांगासर मेळटली. पोस्ट अवेलेबल असल्याने 100% कंप्लीट सर. हांगा एम्प्लॉयमेंट टायमार ते दिल्ली बी इंटरव्यू वयचे पडटा. सो भुरग्यांक हांगाल्यान दिल्ली वयचे पडटा इंटरव्यू दिवपाक. सो ते गोंयान बी कितें जावपाचें तशें कितें इनिशियल स्टेजीचेर हांगा जे डॉक्टर्स अपॉइंट करपाक जाय तेंचे सगळे कडेन ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्स एम्स हे दिल्लीच्यानूच चलता. त्या खातीर हांगासरली डॉक्टर्स अपॉइंटमेंट जी आसा ती एम्स दिल्ली कडल्यान जाता. उरलेल्या स्टाफाची अपॉइंटमेंट जी आसा हांगासर जे बाकीचो पॅरामेडिकल स्टाफ जो जायो सो तेजी अपॉइंटमेंट स्टेप बाय स्टेप हांगासरल्यान जाली वयतली. आतां डीन अपॉइंट जाला ताच्या उपरांत ऑलरेडी तांकां सेकंडरी जो गोवा ह्युमन रिसोर्सांतल्यान स्टाफ घेवपाक तेंच्यांनी सुरवात केल्या. प्रायोरिटी दितले. ह्युमन रिसोर्स कॉर्पोरेशन आसा. टायम टू टायम तेका जेन्ना एडवर्टायजमेंट आमी करता तेन्नाय पेडणेकारांनी एप्लाय करचें. आतां हांगासर सेक्युरिटी हावजकिपींग मागीर क्लॅरिकल स्टाफ ह्युमन रिसोर्स कॉर्पोरेशनचे तेंच्यांनी घेवपाक सुरवात केल्या. ऑलरेडी जो घेतला तो ह्युमन रिसोर्स कॉर्पोरेशनान तुमचेच पेडणेकार आसता तांकां हांगा शिफ्ट केल्या. आतां नवीन एडवर्टायजमेंट जे येतले क्लार्का खातीर येतले प्युना खातीर येतले